गोय विधानसभेचे कामकाज कांय वर्सां पयलीं ई पद्दतीन सुरू जाला खरें, मात पेपरलेस जावपाच्या बदला परत पेपराचो उपयोग ह्या कामकाजात जाताना दिश्टी पडटा। हे कामकाज पेपरलेस करपाच्या हेतान वावर जावपाक जाय अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान व्यक्त केलां। गोय विधानसभेचो विधिमंडळ दिसाची कार्यावळ सोमारा पर्वरेस सचिवालयांत जाली, त्या वेळार मुखेलमंत्री उलयतालो। ह्या वेळार खासदार लुईझीन फालेर तशेंच हेर राजकीय फुडाऱ्यांचो भोवमान लेगीत जालो। कार्यावळीत हिमाचलाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर आणि लोकप्रतिनिधींची भूमिका कितें ह्या विशीं मुखेल वक्तो म्हणून उलोवप केले। गोंय राज्याच्या विधानसभेच्या बद्दल सांगता आसतना आमी लेजिस्लेचर फोरम ही गोंय राज्याच्या विधानसभेची एक वेगळी वळख आसा। अशा पद्दतीचो लेजिस्लेचर फोरम ह्या बाकीच्या सगळ्या राज्यांनी पळोवपाक मेळटात असो ना, बट त्या खातीर लेजिस्लेचर फोरम सुरू केला तेन्नाच्यान हांव सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदनय करता। ई असेंब्ली आनी पेपरलेस असेंब्ली ही विधानसभेची खासियत आसा, जी राजेंद्र बाब आर्लेकर सभापती आसतना तांच्यांनी सुरवात केली, बट ती पेपरलेसूच दवरची। केन्ना केन्ना म्हाका ती परत पेपर येता काय अशें दिसोंक लागल्या, व्हडले ढिगांनी पेपर लोक परत मागोवंक लागल्या। बट ती एनी हाव टॅक्निकल भितर जर कितें आसत जाल्यार म्हाका दिसता स्पिकरान ताची दखल घेवची आनी पेपरलेस आसप गोंय सारकिल्ल्या प्रोग्रेसीव स्टेटींतल्यान ती पेपरलेस आसप ही काळाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता निश्चितच ताजेर स्पिकरूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात लक्ष दितले। Instead of how I am elected, I should concentrate on why I am elected. हाजे उत्तर जर आमी दिलें जाल्यार म्हाका दिसता कठीण कांयच जावचें ना। आमचे कडेन डेमोक्रेटीक प्रोसेस जो आसा तो अनेक वर्सां पासून चालू आसा। एकामेका कडेन आमी उलोवप, मेळप, विचार करप हो आमचो डेमोक्रेटीक प्रोसेस आसा। लोकशाही आमची ही आसा आनी ही लोकशाही जी आसा ती परंपरेन आमचे कडेन आयिल्ली आसा। म्हाका दिसता सगळ्यांक सभागृहान आपलो विशय मांडपाची गरज आसता। हो विशय जर मांडपाक तांकां वेगवेगळ्या पद्दतीचे खंयच्या पद्दतीन हो विशय मांडप ताच्या खातीर ट्रेनिंगाची आवश्यकता आसता। कांय जाण आसतात की जे वाचून पळोवन शिकून पळयतात आनी शिकतात आनी उलोवपाचो प्रयत्न करतात, पण कांय जाणांक हाची ट्रेनिंगाची गरज आसता। ही ट्रेनिंग फाटल्या लोकांनी ज्या पद्दतीन आपले विशय मांडले ताजेंतल्यान मेळटा, ना जाल्यार आमचे कांय ताजी ट्रेनिंग प्रोसेस आसता, ते प्रोसेसांतल्यान आमी वचपाची गरज आसता। January 9th is of a great significance in the legislative history of our state. 9 January 1964 marks the first session of the Goa Assembly after liberation. The venue was the old secretariat known to all as Adil Shah's Palace.